हणजून कादयेच्या संडासाक बुराक मारून दोगा खापे गुन्यांवकारांनी फुज्यो काढल्यो। 11 बाय 17 इंचाच्या या बुरकांतल्यान हे धडधाकट गुन्यांवकार पासार कशे जाले हे कोडे सुटना। हो बुराक बारीकसाणीन पळयल्यार तो संडासाच्या खिळयेन रातभर मारला म्हणपाचोय दुबाव आनी इतले करिसर पुलिसांकूय कुणकुण लागली ना हाचे मोठे अजाप आनी शॉक। 2 खापे गुन्यांवकार अशे तरेन पळून वचपाचो प्रकार घडये दिसता तसो नासूये। पळयात रिपोर्ट। पुलीस कादयेन आशिल्लो सावळो कोरगांवकार आनी ओमकार पाटील हे दोगूय खापे गुन्यांवकार आयतारा फांतोडेर कादयेंतल्यान पळोवन गेले। संडासाची वणत फोडून हे दोगूय जाण पळोवन गेले अशें हणजूण पुलीस म्हणटात। ओमकार पाटील सकाळी कादयेन आशिल्लो म्हणटकीर तो सकाळी 7 उपरांत पळोवन गेला अशें पुलीस म्हणटात। आतां हो बुराक पळयात। ह्या बुरकाची रुंदी सुमार 17.5 इंच जाल्यार उंची फक्त 11.5 इंच आसा। इतल्या बारीक बुरकांतल्यान ओमकार पाटील आनी सावळो कोरगांवकार सारके मनीस भायर सरूंक शकतात काय कितें हो प्रस्न आसा। आतां हो बुराक बारीकसाणीन पळयात। बुरकाच्या वयर आनी सकयल तुटिल्ले पायप स्पश्ट दिसतात। ह्या पायपाचे तोक ह्या दोगांकूय कशे तोपूंक ना। सावळो कोरगांवकार आनी ओमकार पाटीलान संडासांतल्यान वणत खणली अशें पुलिसांचें म्हणणें। चिऱ्याची वणत खणपाक कसले माक्न वापरले ते पुलिसांक अजूनय कळूंक ना। हे चित्र पळयल्यार ही वणत भायल्यान फोडल्या अशें दिसता। सावळो आनी ओमकार कपडे काडून बुरकांतल्यान भायर सरले जाल्यार ही माती तांच्या आंगाक लागूंक ना। सगळे आंग धुवन हे दोगूय जाण भायर गेले अशेंय पुलीस म्हणटात। ह्या वेळार ते कोणाकूच कशे दिसूंक ना। येदो व्हडलो बुराक मारतना कोणाकूच आवाज कसो येवंक ना। सावळो कोरगांवकार आनी ओमकार पाटील ह्या बुरकांतल्यान पळयात ही गजाल खंयचेच तर्कान मातूय पटपा सारकी ना। वेल्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची बारीकसाणीन चवकशी केल्यार ह्या प्रकरणातले सत भायर येता। टॉयलेटीची खिळी मोडून वणत फुगोवन चिरो पोखल्लो अशें खंय पळोवन गेल्लो ओमकारान पुलिसांक सांगले। येदो बुराक मारो म्हणसर पुलिसांकूय कांयच दुबाव आयलो ना। ही गजाल मानून घेवप तर्काक पटना। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे। काब दे राम मारपेट धिंड प्रकरणातलो आरोपी आदम शेखाचे जामीन अर्जाचेर बुधवारा सकाळी सुनावणी जाली। चिल्ड्रन्स कोर्ट निकाल सोमारा दितले। एकल्या कोर्टान मंगळारा जामीन दिल्लो। अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ले हेर 2 जाण पुलिसांक शरण आयले। एकलो हायकोर्टान गेला। काब दे राम एके गँगान दोगा तरणाट्यांची चोर म्हूण कपडे काडून बडोवन धिंड काडिल्ली। हे केशीन आतां मेरेन फक्त दोगांक धरल्यात। काणकोणा काब दे राम वाठारांत एका गँगान दोगा तरणाट्यांक चोर म्हूण कपडे काडून बडयल्ले। गाडयेक बांदून तांची धिंड काडिल्ली। प्रकरणात भितर उडयल्लो आरोपी आदम शेखाचे जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाली। ताचेर चिल्ड्रन्स कोर्ट सोमारा निकाल दितले। मंगळारा एक आरोपी राजेश पागी जामिनार सुटिल्लो। अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ले हेर 2 जाण पुलिसांक शरण आयले। एकलो हायकोर्टान गेला। धिंडीची फुटेज व्हॉट्सएपावेल्यान सगळ्याक पातळिल्ल्यान काब दे रामचे हे प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले, पूण कोणाकच अटक जावंक नाशिल्ली। मिडिया आनी एक्टिविस्टांनी आवाज काडले उपरांत निमणे पुलिसांनी एफआयआर नोंद केलो। एका दोगांक धरले। दोगांची धिंड काडल्या तातूंत एकलो अल्पवयीन। ज्युव्हिनायल जस्टिस बोर्डा मेरेनूय हे प्रकरण पावला। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। नो पार्किंग वाठारांत गाडी पार्क केल्ल्यांक सीसीटीव्ही फुटेज पळोवन केपेचे पुलिसांनी तालाव दिवंक सुरू केल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। नो पार्किंग सायनबोर्ड लायनासतना पुलीस तालाव दिवंक लागिल्ल्यान लोक चाळवले। प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले। पयलीं नो पार्किंगाचे सायनबोर्ड लायात, मागीर तालाव दियात म्हूण ताणें पुलिसांक सांगला। फाटल्या कांय दिसां सावन केप्यां बाजारांत आनी लागसरचे सुवातेवेले नो पार्किंग झोनावेल्यान बोवाळ चल्ला। नो पार्किंग वाठार खंयचो ते दाखोवपी सायनबोर्ड वा मार्किंग ना। तरी आसतना ट्रॅफिक सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पळोवन लोकांक चलन काडटात म्हूण लोकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन वाद घालो। केप्यांक जे कॅमेरा बसयल्ले आसात एमपी फंडांतल्यान ताजे वेल्यान ट्रेस करून खुबशी चलन इश्यू जावपाक लागली। सो आमी ती अंडर प्रोटेस्ट म्हणून चलन भरून आमी कलेक्टराक एक हें दिलो, अल्टिमेट हें दिलो की ते ट्रॅफिकाचे जे कितें पळय हांगा मार्किंग जावं कितें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें आसा ते फर्दर नोटिफिकेशन तें करचें। सडनली आमकां सगळे म्हाकाय आयले, एक दीस चलन आयलें की तुजी गाडी नॉन हाजे पार्किंग आशिल्ली म्हणून। सो हांव ऑफिसाक गेलो विचारपाक। सो ते ताणें म्हाका कॅमेराचेर दाखयली तुजी नॉन पार्किंग। सो हांवें तांकां विचारलें हांगा नॉन पार्किंग बोर्ड खंय आसा। सो ते म्हणपाक लागले दीस इज नॉन पार्किंग एरिया। सो मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक सगळें मेळून सांगलें की ह्यो एरिया सगळ्यो मार्क करून घेवच्यो। कांय सुवातींचेर नो पार्किंगाचे मार्किंग आनी सायनबोर्ड नात ही गजाल पुलीस उपअधीक्षकांनी मान्य केल्या। रोड मार्किंग सारकें ना, ऑलरेडी नोटिफिकेशन जाल्लें, पूण बोर्ड तांच्यांनी लावना। कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणजे PWD वर म्युनिसिपालिटी ते
जाता तितले बेगीन तांच्यांनी जर लायले जाल्यार आनीक आमकां एनफोर्समेंट करपाक बरें आनी शिस्त येतली. उपजिल्लोधिकाऱ्यान पालिकेचे अधिकारी, डीवायएसपी, पुलीस निरीक्षक आनी एनजीओंची बसका घेतली. सायनबोर्ड पयली लायात, लोकांक नो पार्किंग वाठाराची म्हायती दियात, उपरांत तालाव दिवंक लागात म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्यांक पुलिसांन सांगला. For a moment, we will request the authorities to hold on until the public is made aware and to hold on with stringent action against them. And once they can be strict and implemented full-fledged once these signboards are erected. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.